माय म्हाका पुरो जालें घरचें काम कर तू काबाक जल दवरताय गी काय म्हणताय गो तू कामाक जण दवरता आता कोण मेळटा गो घरांनी काम ते पेपरार ॲड घालया बाय ॲड घालया ते नंबर तुझे दिवन सोडता ते कॉल करतात तुका येतात ते जायत पळय जायत काल कठीण होत कोण असंत काय टोपून याचा आगी गोंगचे ऐकत बाई कोण असंत कोण जाय तुमकां हो अंडे कामाक म्हणे जण जाय असलो गी वय वय आम्ही तरवा येवी एक गी पेटो म्हणे असा गी पेटो आसा पेटो त्या सायडीक गेला उडा ना मग ना ना काय करेन पेट्याचे नाव काय नाही टॉमी टॉमी गी हा जाय कठीण होत होता कैली एक कसार असले कसारा कसं नाही वय गे सांगा आणि ते खाले काम करीचे हळे मुझे सून आसा न्ही एकदम आळशी घरचें एक कामय करिना घरचें नितळाय ताका कळना देखून ताकाच सापयता ताच्या घडे तूं विचार तूं कितें काम आसा तें कर जायत आंटी जायत आशा काय झाले हांगा एकली काम आसा न्ही म्हण विचारना इल्या हा तुका कॉल केले ताणेच गे वय वय देखून भितर कितें बरें काम आसा बरें पुरो सांग बरें करून दाखय हा जाय नितळाय तें हें पुरो बरें करून दाखय जाय जाय हा जाय ए आमोद सांगायचा ए अरे हांगा पुरा पुसोक आसा जाय ते एक रोबो हांगा एक आसा अरे एक रोब जाय ते हा नेक्स्ट हे हांगा हांगा किचन हांगा पुरो नितळ करूंक आसा जाय ते मागीर 2-3 बाथरूम आसात 3 बाथरूम जाय ते मागीर ते स्टोर रूम आसा आमचे जाय ते स्टोर रूम पुरो इतले थिंग्स बरे दवरल्या ते इतले क्लीन करूंक आसा पुरा कर जाय ते इतल्यान समज मागीर म्हजे उस्तर आयन करूंक आसता हा ते हांव सांगता जाय ते जाय. गावंग चेडवा मस गावंग Zata sangung kata beri ko baru Pausa adi bikin sasa mujeng kezara Haba Pusun zane Gam sutlo Sambal besar sebelum ini Ya हॅलो होय म्हाका काम मेळ्ळें बरें आसा व्हडलें आसा घर पुरो काम जालें हांव एक आनी एक अर्ध्या घंट्याचें काम आसा हांव तुका तें काही कंब मेळटा जायत जायत ओके ओके शे 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 खूप आलें मू शे काय करचें आतां खरें तरी एक आयडिया करी जाता या बये बये हें बरें आसा हें म्हाका दिता गे हाचे पयशे हांव तुमकां दिता कित्याक पयशांक ते हांवें ताका गिफ्ट दिल्लें वय हो कलर आसा पळय म्हाका मस्त लायक जालें हाचे पयशे कितले जाल्यार हांव दिता ते तुवें दिल्ले न्ही मागीर वय 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 काय आनी कितले जाल्यार हांव दिता कितले जाल्यार हांव दिता ते तुका आयन कर सांगिल्ली हांवें आयन 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 केलें वय म्हाका
दिता तू खाण घे माई आयन ते के पैसे दिता म्हणून सांगता न्ही म्हाका ते सुबे दिसता म्हणून सांगली तुवें घालताला वय ते पैसे दिता जाल्यार व्हरून दी काड करचे जायत व्हरून दे जायत हांव पयशे दिता आनी आज म्हजो सांबाळ आसा पळय तांतले इल्लेशे काडा तुमी जायत जायत आनी हांवें अशें येता मग वस जायत वस माय ते म्हजे फेवरेटले वस्तू तुवें कित्याक सांगले दी दी म्हणून सांगून अरे गो पोर म्हज्या कपडाक इस्त्री मारतना नागी हा ते इल्लेशे उलपालां गो हा उरपा वय देखून आतां पयशे मेळटात न्ही व्हरून वचून दी आतां कशेंय ते पयशे दिता न्ही वय त्या पयशांनी तूं दुसरे नवे करून घे त्यात कलराचे आयडिया बरी आसा तुजी वय ते उलपालां न्ही गो तुका काले करूंक उलपाल्लें मागीर ते येवन सांगल्यार काल घरचे उरपाले म्हणून सांगून ते आमकां गोत्ता ना म्हणचे ताणें आयन केला न्ही ताका गोत्ता न्ही वय वय हा. हं.